शिरसय वाठारांतल्या रस्त्याचे काम डांबरीकरण करून वेंचणुका पयलीं फुडल्या 15 दिसां भितर पुराय जातले। सुमार 80 लाख खर्च करून रस्त्याचे काम पुराय करतले अशें आश्वासन थिवीचे आमदार किरण कांदोळकार हांणी दिलां। RDX खातीर शिरसयच्यान गौतम शिरोडकार। म्हणजे साधारणशी थिवी चर्च टील पोस्ट ऑफिस म्हणजे हांगासर हो जो स्ट्रेस आसलो न्हू हो वायंडनिंगान ना। हो रस्तो पळय आमी केला हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर आहा आनी वायंडनिंग ऑफ द रोड म्हणून नासलो तो वायंडनिंग नासलेल्या कारणान तो घेवपाक मेळोंक ना आमकां आनी ती पळय ती गेलान ती पायपलायन घातली तेन्ना तो फोडून थोडोसो म्हणजे खुबशे आमचें लुकसाण केलें। पूण एक ह्या दिसांनीच म्हाका दिसता एक रिइन्स्टेट म्हणजे गेलाचो जो हें आसता न्हू रस्तो फोडपाची मागीर रिइन्स्टेट ऑलरेडी तेंच्यांनी 80 lakhs भरलेले आहा आनी म्हाका दिसता आमी एक अर्जंट म्हणजे आमी काल पयर डिस्कस केला आमी आमचे हायवेचे इंजिनियर एक्झिक्युटीव इंजिनियर बाब केरकर आरोलकर तशेंच आमचे PWDचे बोबे हांकां सगळ्यांक घेवन डिस्कस केल्ले आनी बेगींतल्या बेगीन गोंय सरकारान तो करचो म्हणजे हो को आहा हो सेंट्रल गव्हर्मेंटान केला आनी तो गोंय सरकाराक करचो पडटा कित्याक तो तेंच्या प्रोजेक्टान आसलेल्या कारणान थोडीशी अडचण जाली। पूण बेगींतल्या बेगीन हांव एक सादारणशें सांगूं येता की हांव CMाकूय रिक्वेस्ट करतलो एक ना बिफोर द इलेक्शन हांव 15 दिसाचें उतर दिता। 15 दिसां भितर हो रस्तो एक करून घेवपाचें हांव एक लोकांकूय तुमच्या वरवीं लोकांकूय कळचें म्हणून 15 दिसां भितर हो रस्तो जातलो अशें करून आमी घेता। आनी खूब अर्जंट आहा तो सारको पिड्ड्यार जाल्लो आहा म्हाकाय दिसता येता वयता आमकांय त्रास सगळ्यांकूच त्रास जाता। सादारण सो आतां अस्नोडा टील मुळगांव बायपास जो आहा ऑलरेडी एस्टिमेट रेडी करून सगळें करून पूण हो रोड जो आहा हो नॅशनल हायवे डिक्लेअर जावपाचो ऑलमोस्ट डिक्लेअर जावपाचो प्रोसेस जाल्लो आहा आनी कशें आसता सगळेच पयशे तो अबावट 80 crores बायपास तो अस्नोडा बायपास जो आहा हो एस्टिमेट केल्लो 2 ब्रिज येता तितून आनी इन फ्युचर सरकाराचो प्लॅन आहा की हो नॅशनल हायवे डिक्लेअर केले उपरांत ज्या जाग्यार वायंडनिंग करूंक शकना त्या जाग्यार बायपास काडप हो इन फ्युचर प्लॅन आहा।